आज ज्या व्यक्तीचेर विश्वास दवरून माझ्या सत्तरीच्या बांधवांनी जेका खुर्ची दिल्या आणि सरकारान ताका स्थान दिलें त्याचे कडल्यान आमचो इन्सल्ट सत्तरीकारांक करून घेवचो पडटा हेचे आमकां खेद जाल्लो आसा। सांगपाचें कारण ह्यो जो शब्द वापरता त्या शब्दाक बळी भुरगे पडलेले आसा हेतून हांव ना म्हणना, कारण ह्यो ज्यो आश्वासनां दिता ती कितलींशींच वर्सां हेच्या आश्वासनाक लागून भुरगे कितलेशेच घरा कडेन बेकार बसलेले आसा हेचेर विश्वास दवरून हेच्या शब्दाचेर आयज जॉब दितालो फाल्यां जॉब दितालो अशें करून करून जवळ जवळ भुरग्यांनी आपलें अर्दें आयुश्य म्हणजे 10 वर्सां 15 वर्सां वाट पळयत घरा कडेन बेकार उरलेले आसा। अशीं तेणी आश्वासनां दिवपाची न्हू, हे आरोग्य मंत्री जो गोंयचो आसा तेणी सत्तरीच्या भुरग्यांक आश्वासनां दिवपाची न्हू, कारण आमचो सत्तरीचो भुरगे जे आसा लोक जे आसा ते रोखडोच विश्वास दवरता कित्याक ते निर्मळ मनाचे आसता, तेंच्या हितून कपट ना, तेंकां राजकारणूय नाका, पूण ह्याचेर विश्वास दवरून लोक घरा कडेन बेकार उरता ते खंयच आनी कंपनीन वचोंक पळयना, शेतां भातांत वचोंक पळयना, आयज ना फाल्यां जॉब दितलो म्हणा अशें करून ह्या भुरग्यांनी आमच्या सत्तरीच्या भुरग्यांनी आपलें आयुश्य पिड्ड्यार करून घेतलेलें आसा। आनी तो आयज उड्डाणपट्टू म्हणून जो शब्द वापरता हेचे म्हाका वायट दिसता ते ह्या खातीर